गोंयांत जेनेरिक वखदां विकपी केंद्रांचो आंकडो वाडपाची गरज आसा अशें मत डॉ. शेखर साळकार हांणी व्यक्त केलां. गोंयांत सध्या फक्त 10 केंद्रां आसात. त्या खातीर गोंयच्या दोतोरांनी, फार्मासिस्टांनी तशेंच आप मजत गट, सामाजीक संस्था आनी बिगर सरकारी संघटनांनी फुडें येवन अशीं केंद्रां राज्यांत सुरू करपाक जाय अशें तांणी म्हटलां. 1 ते 7 मार्च ह्या काळात देशभर जेनेरिक वखदां विशीं जागृताय करपाक जनऔषधी सप्तक आयोजीत केल्लो. सामान्य मनशाक सवाय आनी परवडपी मोलान वखदां मेळच्या हेतान प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना UPA सरकारान 2008 वर्सा सावन चालीक लायला. ताचीच जागृताय करप हो सप्ताह आशिल्लो अशें डॉ. साळकार हांणी सांगलां. So 2017 ते 16-17 जो डेटा घेत जाल्यार around 12 crores. Today 2021 so 665 is almost 55 times more. 240 जी outlets आशिल्ली in 2015-16, today it has increased more than 8,000. 8,000 वाढली. So it is a very important, there's a big leap, and this means the people have got benefit of all this. हे फक्त जन औषधी म्हणजे it is like a generic medicine. जेनेरिक मेडिसिन म्हणजे थोडी मेडिसिन जी कशी असता, थोडी मेडिसिन ॲक्च्युअली त्यांची कॉस्ट खूप सवाय असता, पण जो ब्रँडेड असतात, स्टॅटिस्टिक्स जर तुम्ही पहिली जाल्यार ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द पीपल जे हेल्थ केअराचे स्पेंड करतात आउट ऑफ आवर देअर बोन इज फॉर मेडिसिन्स. हॉस्पिटलाचो खर्च हो वन टायम असता, पण तो मागीर कंटिन्युअस खर्च जो असता, फॉर एक्झाम्पल हायपरटेन्शन आसा, डायबिटीज आसा, थोडी किडनीची प्रॉब्लेमां आसा, हांकां कंटिन्युअस लायफ लाँग तुका मेडिसीन घेवची पडटा. सो अरावंड ही आतां आमचो जे माल ह्या म्हणजे आमचे भविश्यान आमकां दिसता की बाय 2025 वी वॉन्ट टू मेक दीस स्टोर्स इंटू 10,500 and प्लस. म्हणजे तितको चड लोकां कडेन तो पावपाची गरज आसा. गोंयांत म्हाका दिसता अजून पर्यंत आमचे कडेन फक्त अरावंड 10 अशी केंद्रां आसा वेर दीस जेनेरिक मेडिसिन्स आर बीइंग सोल्ड. इट मे बी सोल्ड इन जनरल हातून ती वतात, पण स्पेशली केंद्रां फॉर ऑल दीस टायप ऑफ मेडिसिन जर सवाय मेडिसिन मेळपाक जर गेले जाल्यार इट इज ओन्ली अरावंड 10 आसता, आनी खुबश्या हेल्थ सेंटरांत ती अवेलेबल एट अ व्हेरी बेजीक कॉस्टान आसता. हातून फायदो आसता कोणाक, जर पुअर अँड मिडल क्लास पीपल, अँड सेकंड दोज विथ एलिमेंट आयज हांवें सांगलें तर लॉंग टर्म ट्रिटमेंट ताका घेवंक जाय, ताणें खूबच सेव पयशे ह्या मेडिसिनान करूं शकता. कशें हातून गव्हर्मेंट गिव्स यू अ लॉट ऑफ दीस. कोणाक सपोज फाल्यां जर उमेद आसा हें घालपाची आनी ताचे कडेन जागो आसा, आनी दिस इज बेस्ट कॅन बी डन बाय डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, एंटरप्रिनर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मागीर NGOs, चॅरिटेबल सोसायटीज, हांकां गव्हर्मेंट पयलीं इन्सेंटीव दितात. गव्हर्मेंट ग्रांट्स अप टू द 2.5 lakhs आर प्रोवायडेड फॉर सेटिंग अप. पयलें हें केंद्र सेट करपाक तुका ग्रांट मेळटा. प्लस तुका मागीर these are all medicines are under Drug and Cosmetic Act of